Welcome back. Goa Recruitment and Employment Society held a Dharna at Mandovi Bridge on the third day of assembly session. GRES women alleged manhandling by police personnel. Union leader Ajit Singh Rane said CM is not taking any decision as Chief Minister will be changed within a few months' time. 3 महिने जाले सर आम्ही ते उपाशी पोटार एक करता भुरग्या बाळांक थंय सांडून आम्ही उपाशी 3 महिने पगार नसताना आम्ही हांगा रात दीस हांगा मरता आणि आयज तेंच्यांनी आम्ही पुलिसांनी आमचेर हात घातलो लेडीज असताना जेंट्सांक कसो हात घातलो लेडीज आहा न्हू पुलीस तुम्ही जेंट्स कशे पुलीस हात घालता लेडीजांचेर GRES has warned to hold dharna again during assembly proceedings if their demands are not fulfilled. This issue was raised during the assembly session. CM Parsekar has assured to look into the issue. आज जर आमचं काम जावंक ना जाल्यार परवा आमी परत ह्याच ठिकाणी आमी मोर्चा हाडटले. तो समज असेंब्लीन जर स्टेटमेंट दिता जाल्यार आयज कित्याक बरोवन दिना ताका खबर आसा आनी एका म्हयन्यान नेतृत्व बदल जाता. फ्रांसीस डिसोजा किंवा राजन आर्लेकर जे आसा न्ही ते मुख्यमंत्री जावपाचे आसा आनी ताका लागून तो पर्यंत जो प्रश्न आसा तो फुडें धुकलता. जेन्ना पार्सेकाराक खबर आसा आपूण 3 महिन्यानंतर मुख्यमंत्री नसतलो म्हणून तो हावजान अशा पद्धतीचं स्टेटमेंट करता. If the CM and I have told Naresh Sawant what if he goes back, he says we will use the whole media, we will use everybody, in front of everybody we will take the assurance from the Chief Minister, and if he doesn't do it we will come back, we will fight with the workers, we will not leave them till the last. On the other side, Secretary of GPCC Durgadas Kamath has challenged the government. He said BJP-led government will not come to power in 2017 general election. पुलिसाचे सिनियर ऑफिसर्स वागपा लागल्यात आनी लक्षात दवरपाक जाय हे सरकार 2017 नंतर टिकपाचें ना. 17 नंतर आज शिटकावणी दिता सिनियर ऑफिसरांक. तुम्ही जेन्ना ॲक्ट करतात कायद्यान रावन ॲक्ट करात. डोंट थिंक दिस गव्हर्नमेंट विल लास्ट फॉर मोर दॅन 2017. अक्षरशः जेंट्स काय कॉन्स्टेबलांनी लेडीजांचेर हात घातिल्लो आसा. व्हॉट इज हॅपनिंग इन द स्टेट? Bureau Report, Prudent. There is no need for common man to worry about swine flu. Government is well equipped to handle swine flu cases in the state. Health Minister Francis D'Souza informed the Assembly while replying to a calling attention raised by Panji MLA Siddharth Kunkolekar. Health Minister said that Sashrikala Kakudkar has recovered from swine flu. Salsit is the taluka most affected with swine flu. सभापती महोदय, स्वाइन फ्लू हो एक आता ह्या दिसांनी मातशे एपिडेमिक फॉर्मान आयिल्लो एक रोग आसा. Total number of samples sent for testing is 153. Reports received is 132. Positive H1N1 is 31. Number of deaths are 3. Adequate supply of antiviral medication Oseltamivir is stocked at Director of Health Services and is placed at both district hospitals, Cottage Hospital Chikhali, Sub-District Hospital Ponda and Goa Medical College Bamboli. म्हणून और पयले फाटी स्वाब धाडलेलो दिल्लीक पळय तेन्ना टेस्ट जावन येयला पॉझिटिव्ह पूण आतां सेकंड काल केला पळय तितून नेगेटिव्ह येयल्ली आहा म्हणजे हो ट्रिटमेंट जाल्लो आहा. सामान्य जनतेक भंय कसलोच ना. वखदां सरकार कडेन जाय तितकी स्टॉक करून दवरलेली आहा. दिसवाडीन 32 सॅम्पलां धाडलेलीं 5 पॉझिटिव्ह गावल्या. म्हार्देजान 11 सॅम्पलां धाडलेलीं 0 पॉझिटिव्ह गावल्या. पेडण्यान 0, बिचोलेन 0, सत्तरी 0, पोंडा 10 धाडलेलीं 1 पॉझिटिव्ह गावल्या. मुरमुगांव 14 धाडलेलीं 2 पॉझिटिव्ह गावल्या. सालसेतान 47 धाडलेलीं 12 पॉझिटिव्ह गावल्या. सांगे 10 धाडलेलीं 1 पॉझिटिव्ह गावला. दारबंदोरा 0, केपे 9 धाडलेलीं 3 पॉझिटिव्ह गावल्या. काणकोणा 1 धाडलेले 0 गावला. हितून फॉरेनर 7 आहात तांकां दोगांक पॉझिटिव्ह गावला आनी भायले गोंयान येयल्ले लोक 12 आसले तितून 3 पॉझिटिव्ह गावल्या. पूण सांगपाचें म्हटल्यार हे सिमटम्स सगळे थंडे भाशेन आसता. कोणाक तपासून घेवपाक जाय जाल्यार आमी तपासून दिता तांकां. 250 रुपयान एक सॅम्पल आमचें वयता कोरियरान. आतां चालू आमी मणिपाल धाडटा आनी ते 48 वरां भितर रिपोर्ट येता.
election for the post of North and South Goa Adhyaksh would be held in next week. Director of Panchayat Gurudas Pilarnikar informed that North Goa Zilla Panchayat Adhyaksh is reserved for women and in South Goa deputy post is reserved for a woman. Directorate of Panchayat has administered oath of newly elected Zilla Panchayat members. 25 members from North and 25 from South Goa took oath of secrecy and office on Wednesday. Newly elected Zilla Panchayat members administered oath on Wednesday. New building for Zilla Panchayat members will be constructed soon at Mayor says. बायलांक पैकी राखीवता दवरलेली आसा अध्यक्ष पदाची किंवा उपाध्यक्ष पदाची तितून कांय बदल करूंक ना ते बाय रोटेशन तशें आसतलें आनी तितून बदल हो शक्यच ना ह्या टायमाचेर ह्या वेळाचेर उत्तरेक महिला ही राखीव आसा तितून कांय दुसरें कांय चेंज जावचें ना आनी दक्षिणेक उपाध्यक्ष ही महिला खातीर आसा तितूनय कांय चेंज जावचें ना जितले पावर आसा तितून ते काम करता आतां पावर फुडें आतां दिवपाचें काम आमी चालू केलां थोडें जातलें कळ्ळें पावर जातलें पावर मेळटलें तांकां आनी तेंची एक स्वताची बिल्डींग आसपाकूच जाय आमचें हें उलोवप जालां मिनिस्टरा कडेन आनी मिनिस्टर ताका फोर आसा पूण मिनिस्टरान सांगलां की जाता तें बेगीन हें काम आमी पयलीं स्टार्ट करया म्हणून. Bureau report Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.